नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्काराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंय रानवटी जीव मंडळाचो गोंय तमनार वीज वितरण प्रकल्पाक कांय ग्रीन अटींचेर बावटो. मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान मंडळाची बसका जाली. राना वाठारांत BSNLचे 8 टॉवर उबारूंक मोले सुर्ला इको टुरिझम प्रकल्प, धबधब्यांचे सर्कीट, दूधसागर इको फ्रेंडली सर्व्हिस, जीपीन वायल्डलायफ सफारीक मंजुरी दिल्या. बोर्डाच्या बसकेचेर विश्वजीत उलयलो. तमनार प्रकल्प गोंया खातीर म्हत्वाचो. गोंय रानाजीव मंडळान गोंय तमनार वीज वितरण प्रकल्पाक मान्यताय दिला. गोंय रानाजीव मंडळाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाला बसका जाली. राना वाठारांत BSNLचे 8 टॉवर, मोले सुर्ला इको टुरिझम प्रकल्प, कुळेच्या भगवान महावीर नॅशनल पार्कात अर्नायक कॅम्प, बोडला अभयारण्यात वायल्डलायफ टूर्स, नेत्रावळी अभयारण्यात जीप टूर आणि दूधसागर धबधब्याचेर इको फ्रेंडली सर्व्हिस सुदारपाक मान्यताय दिल्या म्हणून राना मंत्री विश्वजीत राणेन बसके उपरांत ट्वीट केलें. वायल्डलायफ सँच्युरीचे भितर जे एक्टिविटी जातल्यो ते GFDCच्या माध्यमांतल्यान करपाचें ठरयल्लें आसा. कालचे मिटिंगेन 2 प्रपोजल जे चेअरमनशीप मुख्यमंत्री कडेन आसा ते जे हांवें पास केल्या ते म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ सुर्ला प्लॅटो इन 37 तालुका इन पर्ये कॉन्स्टिट्युन्सी आनी दुसरें मोलेम. आणि हे एक्झिस्टिंग एरिया वेगळ्या तरेन डेव्हलप करून लोकांक लोकल कम्युनिटीक त्याचा बेनिफीट गावंक जाय. फॉरेस्ट एक्टान लोकल कम्युनिटीक एम्पावर करपाचें एक कंडिशन आसा आनी लोकल कम्युनिटीक एम्पावर करपाक आमी फुडें सरल्या. GFDCचे जे कितें प्रपोजल्स आसा, वॉटरफॉल सर्कीट जे ह्यो सगळ्यो गोश्टी कशे फुडें व्हरतले हेजेर सगळे चर्चा जाल्ली आसा. आमकां करपाक जाय. ह्यो आतां 2 प्रोजेक्ट्स जे GFDC घेतले, एक म्हणजे सुर्लाचो आनी मोल्याचो प्रोजेक्ट. म्हाका दिसता भरपूर फायदो जातलो. वेगवेगळ्या लोकां कडेन आनी बरे एजन्सी कडेन आनी हॉटेला कडेन बी टायअप केल्यार अलॉंग विथ GFDC आमी बरे अशे सजेशन बी आशिल्ले बोर्डार आनी ह्यो सजेशन घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. सर, इवन तमनार प्रोजेक्टाचे म्हाका दिसता काल हें जालां न्हू, चर्चा जाल्या. मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी तेजेर ट्वीट केलें. गोंयांत 2020 सावन आतां मेरेन 54 भुरगीं दत्तक घेतल्यात. बायलां आनी भुरग्यां कल्याण खात्याचो रिपोर्ट. गोंयांत 334 पालकांनी भुरग्यां खातीर नोंद केल्या. इतल्या मजगतीं भुरगीं दत्तक दिवपाची प्रक्रिया करूंक प्रत्येक जिल्ल्यांत 31 जानेर मेरेन खासा एजन्सी नेमात म्हण सुप्रीम कोर्टाचो सगळ्या राज्यांक केंद्रशासीत प्रदेशांक आदेश. अनाथ सोडून दिल्ल्या भुरग्यांक दत्तक दिवपाक राष्ट्रीय पांवड्यार यत्न जातात. सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथॉरिटीन कॅरिंग पोर्टल सुरू केल्या उपरांत दत्तक घेवपाची प्रक्रियेंत बूस्ट मेळ्ळा. गोंयांत 2020 सावन आतां मेरेन 54 भुरग्यांक दत्तक घेतला म्हणून बायलां आनी बाल कल्याण खात्याचो रिपोर्ट सांगता. 2020 11 भुरग्यांक, 2021 18, 2022 14 भुरग्यांक जाल्यार 2023 11 भुरग्यांक कॅरियर पोर्टला सकयल पालकांनी दत्तक घेतल्यात. भारतान भुरगीं दत्तक घेवपाची प्रक्रिया सोपी करपाक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटीन सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाक कांय सुचोवणे दिल्यात. अनाथ भुरग्यांचो सोडून दिल्ले वा शरण आयिल्ले असो गड करप आनी सगळ्या भुरग्यांक वेवस्थेत हाडात. राज्यात दत्तक संसाधन एजन्सी, दत्तक घेवपाक खासा एजन्सी आनी जिल्लो संरक्षण युनिटा खातीर स्टाफाच्यो रिकाम्यो सुवात्यो भरात. भुरगीं दत्तक घेवपी पालकांक मार्गदर्शन करपाक फावो तो डेटा एकठांय करात अश्यो सुचोवण्यो दिल्यात. We welcome this decision. It is important to have agencies to handle this matter of adoption in our country. And we are fortunate because Goa, we have these 2 districts and we already have 2 organizations working on adoption in Caritas Goa and Matruchaya. So both these organizations are already functional, taking care of this adoption issues. The major issue that the parents face is the referrals, the delay in referrals. Often the question about when they register, the often question that we are asked is, when am I going to get the baby? When the home study report is being prepared, it's the same question. And it is true because referral takes time. We know that there are so many children in the country waiting for adoption. We know that there are so many people waiting in this country for adoption. But this gap somehow is not getting bridged, which has to be done. So the parents have to register online. And the process is that they have to, once they register, then they are on
home study has to be done, where the social work of the agency does that work. There are two parts for it. The parents have to fill in the first part, the second part is to be filled in along with the parents, the second part. That's the whole composite thing forms the home study, which the agency afterwards uploads it on the Carings portal, and then the wait period begins for the parents for a referral. So this is the crucial difficulty that all the parents are facing. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा चेतन गवस. हांव सभापतीच बरो मंत्री आशिल्लो जाल्यार कामात अडकून लोकसेवा करूंक पावचो नाशिल्लो. मंत्रीपद केन्नाच मागूंक ना आनी मागचोय ना. तवडकाराची मंत्रिमंडळ बदला विशीं प्रुडंटाक जाप. आगोंद 70 घरांक डेमोलिशन नोटीस आयिल्ली. स्टे मेळ्ळ्या. थंयची 60% जमीन कोमुंदादीत येता. सगळी गोंयकारांची रेग्युलर करूंक खंय यत्न चल्ला. मंत्रिमंडळात फेरबदल जाता, मात तातूंत आपूण ना म्हूण सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केले. सभापती म्हूण खोशी तवडकार उलयलो. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता आज ह्या पोस्टाचो त्या पोस्टाचो पूर्ण 100% हांव उपयोग करता. हो तुमी गोंयची जनता पळयता. हांवें तांकां वेगळें सांगपाची गरज आसा अशें दिसता. आनी ह्या पोस्टाचें हांव खूब एन्जॉय करता. खूब ताजो आनंद हांव घेत आसता. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता म्हाका हांगाय कांय कमी पडना खंयच्या गजाली खातीर आनी केंद्रांक पडना. हांव मंत्री आसतना सुद्दां तेज्या पेक्षा बरो एन्जॉय करता. इम्प्लिमेंट करपा खातीर आसा ही ताकद जावपाक शकता. आतां हांव खंयच्या डिपार्टमेंटात जाता खंय तरी अडकून उरतालो आनी म्हजें कामाचो जो सामाजीक कामाचो ओग जो आसा खंय तरी डायवर्ट जाता. त्यामुळे हांव समाधान आसा. त्यामुळे रिशफल जावन हांव मंत्री जावपाचो विशयाचो हांव केन्ना डिमांड करना. आतांय केन्ना आनी हाजे फुडेंय करना. आगोंदात 70 घरांक डेमोलिशन नोटीस आयिल्ली. स्टे मेळ्ळ्या. थंयची 60% जमीन कोमुनिदादीत येता. सगळी घरां गोंयकारांची. ती रेग्युलर करपाक यत्न चालू आसा. हांगा आगोंदा जितले लोक आसा पळय ते खंयचेच भायले लोक ना, मूळ गोंयकार आसता. म्हणजे एक तर बागी कम्युनिटीचो बाकी आनी खंयचो असे जे लोक आसा थंय रावतात. त्यामुळे 100% लोक आसा न्ही ते थंयचेच लोक आसा. दुसऱ्या लोकांक खंयचे भायले येवन आक्रमण केलां अशें ना. आणि त्या वेळाचेर बऱ्याच वर्सां पयलीं 50-60 वर्सां पयलीं आसा न्ही म्हणजे त्या जमनीची म्हणजे कशें ती कोमुनिदाद प्रकार ही आमचीच जमीन अशा जमनीचे लोक आसताले. आणि त्या वेळाचेर त्या कमिटीन जे आसा ताका मान्यता दिल्ल्यो आणि हे लोक आसा म्हणजे ती घरां अजून रेग्युलर जावपाक शकना. आणि त्यामुळे सरकारा कडेन आमी प्रस्ताव दवरलो की ही अशी जी घरां आसा ती रेग्युलर जावची आनी तांकां एक रिलीफ मेळची. आतां मेरेन 70 जाणांक नोटीस येयल्या काय कितके नोटीस 70 जाणां आयिल्ली तांकां सुप्रीम कोर्टाक ताका स्टे मेळिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. फुडल्या वर्सा मेरेन दिव्यांगांक वेगळे खातें. समाज कल्याण मंत्री फळदेसाय पर्पल फेस्टाची घोशणा करतना उलयला. 8 ते 13 जानेर दिव्यांगां खातीर आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट जातलो. 15 कोटी खर्च, 2000 प्रतिनिधी नोंद. आंकडो 6000 मेरेन वचपाचो अदमास. दिव्यांगांक सहज वचपाक मेळटले अशें पणजे लागसार 400 हॉटेल रूम खंय पळयल्यात. 8 ते 13 जानेरा मेरेन गोंयांत दिव्यांगां खातीर आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट जाता. 2000 प्रतिनिधींची नोंद जाल्यात. आंकडो 6000 मेरेन वचूं शकता. As of today, we have received the delegate registration of around 2000 and we expect it to go around over 6-7,000. आमचे पर्पल फेस्टिवलाक आमी एक 22 brand ambassador in each of the disability sector we have announced. खर्च 15 कोटी. दिव्यांगांक सहज वचपाक मेळटले अशे हॉटेलाचे 400 रूम पळयल्यात. The government of Goa has made a budget allocation of 10 crores. Plus we have this Purple Festival in collaboration with central government. The central government has sanctioned around 5 crores for this. The total budget would be 15 crores. फुडल्या वर्सासान दिव्यांगां खातीर वेगळे खाते म्हणून सुभाषान माहिती दिली. So this is the purpose behind getting a new department formed, and the Honorable Chief Minister is taking initiative. I mean, he is always tracking these files that where it has reached, and very soon we will have a separate department for this. And हातून भितर पसून जावपाक शकता within the Purple Festival आसा न्ही तातून भितर we can have this department formed. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पेडणेचो आदलो आमदार मंत्री बाबू आजगांवकार मडगांवां तांबड्या भाजयेचें गोंयकारपण सांबाळूंक फुडें सरला. कर्नाटकाच्या भाजीवाल्यांक गांधी मार्केटांत तांबडी भाजी विकूंक दिवं नाका म्हण 500 भाज्यकारांक घेवन बाबून पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो. नगराध्यक्षाक मेळटनाच बाबून बेकायदेशीर सोप्याचो इशू काडलो. मडगांव गांधी मार्केटात कर्नाटकातले तांबडे भाजयेक नो एंट्री. थंय गोंयचीच तांबडी भाजी आनी गोंयकारांनीच विकपाची म्हूण पेडणेचो आदलो मंत्री फाटल्या वेंचणुकेंत मडगांव बीजेपी उमेदवार म्हूण राविल्लो बाबू आजगांवकार उलयलो. ताणें खंय भायल्या वेपाऱ्यांक तांबडी भाजी विकूं नाका म्हूण सांगला. गांधी मार्केटातली अंधाधुंद बंद करात म्हूण बाबून 500 लोकांक घेवन पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो. नगराध्यक्ष आनी चीफ ऑफिसर ना म्हूण बाबू लोकांक घेवन थंयच वाट पळयत बसलो. तांबडी जी भाजी आहा तांबडी भाजी ते आमचे गोंयकार ते पीक करतात खंय शेतांनी आमचे गोंयकार एसटी लोक. कारण म्हाज्या मार्केटांतलो एक जो भाग जो आसा जो फुडलो भाग आहा गांधी मार्केट जे फुडली जागा आहा ती एसटी खातीर रिजर्व आहा सगळी एसटी लोकां खातीर. थंय कोणूच भायलो येवन बसूं शकना तो तांकां आमी दवरला. आनी गोंयची भाजी जी शेतान पिकयता ती थंय भाजी मेळटा परमनंट. आतां कर्नाटकाचे लोक येवन तांबडी भाजी विकतात कर्नाटकाची ती तांबडी भाजी आमी तेजेर बंदी घातल्या की तांबडी भाजी तेंच्यांनी हाडपाची न्ही. तांबडी भाजी सिर्फ गोंयकार जो पिकयतलो ती भाजी मार्केटान येतली आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलो. नगराध्यक्ष मेळटात बाबून वेगवेगळे इश्यू काडले. सोपेकार बेकायदेशीर बसप्यांचोय सोपो घेतात. तांचे कडच्यान खंयच्या आदाराचेर सोपो घेता एग्रीमेंट दाखयात म्हूण बाबू फाटीं पाडलो. लायट आनी बाकीचे इश्यूय काडले. हे बेकायदेशीर बसतात त्यांचो सुद्धा सोपो घेतात. आणि जे बेकायदेशीर कितें कमुलदादा मुखार बसतात लोक सांचे 50-60 लोक. आता बेकायदेशीर ते बसता आसतना सोपो आपलो 50 रुपया तो घेवन मेकळो. आणि जेन्ना तुम्ही सोपो घेतात जाल्यार तुम्ही बसपाकय ताका दियात. म्हणून एग्रीमेंट कसो केला तो एग्रीमेंटाची कॉपी मागपा खातीर हांव सोप्याच्या इश्यूचेर नगराध्यक्ष म्हणटा पुरावे दाखयात कारवाय करता. प्रूफ कोण दिता? एलिगेशन करता हांव सगळ्यांक चॅलेंज करता. म्हाका आतां प्रूफ दिया हांव आतां इन्क्वायरी करता. आतां ऑन द स्पॉट नाव एक 5 मिनटां भितर इन्क्वायरी करता. मजानी सांगपा जाता तो 10,000 घेता हो 15,000 घेता हो 20,000 घेता सगळे म्हणटात. एलिगेशन करपाक व्हेरी इजी. जितलो म्हजो स्टाफ म्हजो जितलो स्टाफाचेर विश्वास आहा पळय खंयचोय म्हजो स्टाफ जर स्टाफ पयशे घेता म्हणून म्हाका कळत म्हाजे नजरे हाडून दिया. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. कोमुंदादीचे जमनीर अतिक्रमण करून बांदिल्ली घरां कायदेशीर करूंक कायदो हाडपाचें सूत्र सरकारान सोडीत सावन एक जमाव मुख्यमंत्र्याच्या दारांत येवंक सुरू. आतां सेरुला कोमुंदादींत घरां बांदिल्ले मुख्यमंत्र्या कडेन पावले. गोंयकारांक न्याय दिवंक सरकार यत्न करता. झोपडपट्ट्यो कायदेशीर करूंक न्हय म्हण मुख्यमंत्री परत उलयलो. सेरुलाचे खंय सगळे नीज गोंयकार. सेरुला कोमुनिदादीचे जमनीर घरा बांदिल्ले कोर्ट केसींनी आडकेल्ले गोंयकार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. हातूंतल्यान सोडयात म्हूण मागणी. खंयचेच वाटेन भायर सरपाक आतां फकत आमकां आशा आहा तुजी तूं हें करतलें. जागा कोणी दिल्ल्यो त्याच मनशांनी दिलेली सर जागा. घरा बांदल्या कितली वर्सां जाली? 15 वर्सां सगळें जालें सर. कोणाक 14, 15, 18 वर्सां जालीं. कोमुनिदादीच्या जमनीर बांदिल्ली घरां गोंयकारांक न्याय दिवपाक कायदेशीर करपाचे यत्न मुख्यमंत्र्यान आपले भुमिकेचे समर्थन केले. कोमुदादीनच जागो दिलो हांकां तर सगळें क्लियर करून दिला. म्हणजे प्लॉटिंग मिटींग सगळें क्लियर करून दिला. इतके क्लियर टायटल म्हाका दिसना. आनी हे सगळें जाल्या उपरांत जर आयज त्या 300 जाणांचेर केसी चलता जाल्यार ह्या लोकांनी खंय वचप? तर बऱ्याच जाणांक दिसता आमकां खंयसरूच कोणाच्यो बाकीच्यो म्हणजे खंय झोपडपट्टी रेग्युलरायज करपाची ना, कोणाचे कमर्शियल कितें स्क्रॅप धंदे आहात ते क्लियर करपाचे ना. आमच्या गोंयकारांची जे गोंयकार गेली तेंची जनरेशन टू जनरेशन त्या जाग्यांनी रावतात तांकां तिणी आतां जें सांगलें पळय न्ही न्हीद पडना ही खरी गजाल आसा. कोर्टान एखाद्याचें घर असलें काय ताका त्या घरान न्हीद कशी पडटली? ते फाल्यां कोर्ट डेमोलिशन काडीत जाल्यार परत फाल्यां सकाळीं तांकां घरांतल्यान भायर आमी पळयलां आनी परती डेमोलिश सरकाराक करचें पडटा. आनी म्हणटा आसतना कोणी म्हणटा सरकारान मोडलें. लोक ऑर्डरीन कोर्टाची ऑर्डर जाल्यार आनी कोणी केस घातल्या तितूरूय वताना. आतां बऱ्याच जाणांक कोणी केस घातल्या ताका वळखाय नासतलें. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. फर्रे फिल्माचे स्क्रीनिंग प्रमोशनाक बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खान इफीक आयला. येतनाच तो पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक ताच्या बंगल्यार वचून मेळ्ळो.
मजगती मल्याळी अट्टम आनी मणिपुरी एंड्रो ड्रीम्स फिल्मान इफ्फीत इंडियन पॅनोरमाचे केंद्रीय मंत्री ठाकुराच्या हजेरीत उक्तावण जालें. पॅनोरमात 25 फीचर 20 नॉन फीचर फिल्मां. 54व्या इफ्फी वेळार लोकां खातीर खासा आकर्शण म्हण टॅक फेस्ट दवरला. टॅक मिडिया स्टार्ट ऑफ एक्सपो कांपालार परशुरामाच्या पुतळ्या लागसार सुरू जालो. IT मंत्री रोहन खंवटे आनी आमदार चंद्रकांत शेटयेन उक्तावण केलें. The purpose of this expo is to give startups from all over India a special place to present their innovative projects and to give the people of Goa a chance to experience the newest innovations in technology. This year's expo partnerships with the 54th International Film Festival of India is one of its highlights. To position Goa as the country's creative capital, the Goa government is embarking on a bold new initiative by partnering with IFFI for Tech Media Startup Expo 2023. This collaboration is a symbol of our dedication to establishing a setting where creativity and technology meet, allowing for the flourishing of the creative minds. We hope to establish the creative, technological and intellectual infrastructure required to establish Goa as India's creative capital through collaborative efforts such as this. आदलो MP चर्चिल आलेमावान लोकसभेच्या वेंचणुकेक उबो रावता म्हण सूत्र सोडलां. चर्चिलाक वेंचणुकेक उबो राव खंयच्याच पक्षाची गरज ना. आपूण लोकांच्या तिकेटीचेर रावतलो. सांगे काणकोण केपेच्या लोकांक आपूण वेंचणुकेक उबो राविल्लो जाय म्हण चर्चिल सांगता. काब्रालाचे खबर ना. आलेक्स मंत्री जालो म्हण खंय ताका बरें दिसलें. आनीक आमकां सगळे सांग्यार म्हणाका काणकोण म्हणाका केपें म्हणाका सगळे लोक बोळ मारतात खंय म्हूण ताका डिमांड आसल्यार बसतलो. चर्चिला पार्टी जाय रे. चर्चिल पयले फावट इलेक्शनाक बसला तेन्ना एडवर्ड फालियर मिनिस्टर काँग्रेसचो आनी हांव पार्टी ना चर्चिल बसलो ताका देंवयलें. मागीर म्हाका काँग्रेसीन आपोवन येयलो. काँग्रेसी तिकेट दिली म्हाका तेन्ना तुगे रमाकांत आंगले उडयलें BJP. तिकेट चोय तिकेट चर्चिल जाली. कोण दितली ते मागीर दुसरी चर्चिला तिकेट चर्चिल बसतलो. NCPन आपयलो हांगा पळया तें मातशें पूण सद्याक चर्चिल म्हणटा लोकांक गेलो लोकां तिकेटीचेर बसतलो. लोकांनी कितें पार्टी डिसायड केली जाल्यार तुमी वतले. लोकांक तिकेटीचेर बसता हाज्या म्हूण लोकांक तिकेटीचेर बसून येयलो न्हू. Sir, what do you like to say? Nilesh Kabral has been stepped down from the ministry. I have no any comment बाबा कोणाची कमेंट मारपा नाका म्हाका. बट हांव हॅपी आलेक्स गेर जालो म्हूण मिनिस्टर. But it was हलाल सर्टिफिकेशन हलाल टॅगिंग हो प्रकार राष्ट्रीय पावंड्यार आसूंक जायना. कलम 29 सकयल सर्टिफिकेशनाचो अधिकार फक्त सरकारी संस्थांचो. देशांत समांतर अर्थवेवस्था चलोवपी ही बेकायदेशीर वेवस्था बंद करात म्हण हिंदू जनजागृती समितीचे फोंड्या पुलिसांक निवेदन. उत्तराखंड UPच्या योगी सरकाराची देख घेवन कारवाय करची सरकाराक उलो. पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही कंप्लेंट केलेली आहेत. यापूर्वीसुद्धा इथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे की यातून आमची हीच मागणी आहे की बहुसंख्य हिंदूंच्या देशामध्ये आज हलाल ही एक विशिष्ट धर्माला असलेली जी व्यवस्था आहे याच बहुसंख्य हिंदूंच्या देशामध्ये हिंदूंवर का लादली जाते. आज हिंदूंना कोणत्याही प्रकारच्या अशा प्रकारची हलालची आवश्यकता नसता हिंदूंवरच ही हलालची सक्ती का केली जाते ते त्याला आमचा विरोध आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा कोणतंही प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन जे आहे ज्या हलाल सर्टिफिकेट देत आहेत ज्यामध्ये जमियत उलेमा आहे, हलाल काउन्सिल ऑफ इंडिया आहे, हलाल काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आहेत, तर या सगळ्या प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन आहेत. भारतामध्ये FSSAI FDA यासारख्या सरकारी संस्था असतानासुद्धा अशा प्रकारच्या प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशनची काय आवश्यकता आहे. त्यामुळे अशांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि भारतातून या हलाल सर्टिफिकेटवर कायमची बंदी घालावी अशा प्रकारची मागणी या माध्यमातून आम्ही करत आहोत. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, व्हॉट्सॲप, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.